व्हिडिओ पॉडकास्टान आमी आज टुरिजम विशेश करून शॅक्स हो जो पळय प्रकार आसा ताजेर उलोवपाक जाय. हें इतल्या खातीर हांव म्हणटा टुरिजम म्हणलें की इतले लॉबी हालीं तयार जाल्या. टॅक्सी टुरिजम खावन उडयता. लोकांक पर्यटकांक कशे तरेचे टॅक्सी जाय ते विचार करनात. आमकां हें जाय अशे तरेन ही लॉबी झगडटा. पर्यटकांक त्रास करता. आनी आतां दुसरी पर्यटना विशीं गोंयचे पर्यटना विशीं उबगण हाडपी जर एक खंयचे जर टुरिजमान जर एक खंयचो घटक आसा तो आसा शॅक्स. फाटले कितलेशे वर्सां सरकार म्हणटा आमी शॅक्स पॉलिसी हाडटले, आमी शॅक्स धोरण हाडटले आनी ह्या शॅक्साचेर नियंत्रण हाडटले. त्या संदर्भात एक निर्णय आज सरकाराचो जाला आनी जवळ जवळ 350 शॅक्स अलॉट जाल्यात. आतां ताजे संदर्भात सरकारान कांय क्रायटेरिया ठरयल्यात. अनुभव आसा तांकां चड दितले, कमी अनुभव आसा तांकांय दितले. म्हणजे फाटले कांय जे जाण जे चलयताले शॅक्स तांकांय दितले. आतां शॅक्स म्हळ्यार कितें? म्हाका याद आसा जवळ जवळ 30-35 वर्सां पयलीं शॅक्स म्हळ्यार गांवच्या लोकांक तांणी बरें गोंयचें निजाचें खाण जेवण पर्यटनाक दिवचें म्हणून एक शॅक्स सुरू जाल्ले. स्थानीक लोकांनी ते घाल्ले आनी ताका तांच्या थोडे भितर सवाय भितर ते मेळटाले आनी सगळे लोक खोशी आसताले. पूण फाटले आमी पळयता 25 वर्सां ज्या पद्दतीन बीच टुरिजम वाडलें तातूंत प्रचंड मोठे सामके टोळधाड येवची अशे लाखांनी लोक येवपाक लागले आनी सगळे बिचार येवपाक लागले. मोस्टली गर्दी, कारण थंय पयलीं हिप्पी येताले तांकां पळोवपाक म्हूण येवपाक लागले. आनी ताजे नंतर जी पळय आज बिचार जाता गचमुड्डी थंय अक्षरशः चेंगराचेंगरी जायना. म्हाका याद आसा कांय म्हयने पयलीं आमी कांय मित्र कलंगूट दर्यावेळेर गेल्ले. खरें म्हळ्यार कलंगूट वचपाक जायना गोंयकारांनी. तरी आसतना तांकां दिसलें की भायल्यान आयिल्ले आमचे मित्र तांकां दिसलें चल कलंगूट आमकां पळोवपाक जाय. थंय वतगीर आमचे कान किटले. अक्षरशः कान फुट्टले काय. कारण शॅक्सान अक्षरशः धुडगूच चलतालो. डान्स बार जसो चलता न्ही तितलो सामको लोक नाचताले आनी प्रचंड आवाज. अरे आमी अशे तरेचो कलंगूट बिचार पावल तूं भितर दवरता वर सामके अक्षरशः कान फुटपा सारके आवाज. आनी ते शॅक्स अशे तरेचे शॅक्स आनी लॉबीज थंय अश्यो लॉबी जाल्यार सरपंचाचे शॅक्स, त्या नंतर पंच मेंबर शॅक्स घालतात. पॉलिटिशनाचे सगळे जे पळय कितलेय म्हणून जे पळय तांचे सामके सहाय्यक किंवा कार्यकर्ते म्हणून येता आनी शॅक्स. आनी कांय शॅक्सवाले तर मर्सडीज घेवन भोंवतात अशे तरेची चर्चा गोंयांत आसा. ताका लागून शॅक्स हे खरेंच पर्यटनाक हातभार लायतात. पर्यटकांक तांचो फायदो जाता काय पूर्ण धुडगूस घालून पर्यटनाक घास मारून खावन उडोवप जें कितें आसता अशे तरेची प्रवृत्ती थंय दिसता. आनी ताजे फुडें वचून जालें अशें की जांकां पर्यटनाचो लाभदायक म्हूण जांकां पळय हे शॅक्स मेळटाले ताणें ते कडल्यान सबलेट केल्यात. म्हणजे भोवसंख्य अशे शॅक्स सबलेट केल्ल्यान ते गोंयकार सुद्दां न्ही गोंया भायले लोक चलयतात. आनी अशे तरेन शॅक्स हे पर्यटनाक जाय काय कितें? गोंयाक पर्यटनाची वाड करपा खातीर शॅक्साचो वापर जाता काय कितें अशे तरेची चर्चा आज जावपाची गरज आसा आनी ती जायना. आनी ह्या खातीर शॅक्स कितले आसचे? प्रत्येक कॅरींग कॅपेसिटी म्हणून बिचाचेर आसता. ती कॅरींग कॅपेसिटी आमी कितलीशी ओपल्या. आज जेन्ना 350 शॅक्स म्हणटा सरकार तेन्ना खरेंच इतले शॅक्स आमकां जाय काय कितें हो एक प्रश्न आसा. कांय जाण कोर्टांनी गेल्ले ताजेर वेगवेगळे नदरेन चर्चा जाल्ल्या. आनी म्हाका दिसता अशें की शॅक्स हो आज जरी सरकार दाखयली पळय करून सरकार जरी 350 शॅक्साक जरी मान्यता दिता आसलें तरी म्हाका दिसता की त्या संदर्भात कोणें तरी आतां एक सरकाराचे कान ओडून अक्षरशः कोर्टान जाल्यार कोर्टान वचून हें चल्लां तें पर्यटनाक वायटच, पर्यावरणाकय वायट. आनी इतलेंच न्हय आमचो पळय जो कितें बीच हांव ह्या दिसान सतत परत म्हणत आसा आमची दर्यावेळ सामकी संवेदनशील. एकूण जे पळय वातावरण बदल जाता आनी समुद्र पातळी वाड हे जे पळय संकट सतत येता न्ही तातूंत भितर आमकां जर फोंडान घालतले गोंयांत तातूंत हे शॅक्स आसतले. कारण तुमी वचून बारीक पळयात थंय शॅक्स कशे आसचे ह्या वेळार आज सरकारान कांय नियम तयार केल्यात. अशें की शॅक्स सामके रेवेन आसचे न्ही, मातशी तांची हायट वाडिल्ली आसची. दुसरें तांणी डिस्पोजल ऑफ गार्बेज तांणी कशे तरेन कोयर आनी कशे तरेन ओलो कचरो भायर उडोवचो, घाण खंय उडोवची हाजे संदर्भात कांय निकश तयार केल्यात. आतां हे निकश पयलींच्यान आसात. CRZ ऑथॉरिटी हे निकश घालता. इतलेंच न्हय तर गोंयचें पर्यावरण खातें घालता. केन्नाच तांकां पाळो दिल्लो आमी दिसती पडना. हें खूब वायट. इतल्या खातीर ती घाण थंयच उडयल्ली आसता. ती घाण थंयच्यान दर्यावेळेर वता. कितलेशे शॅक्साची घाण डायरेक्ट रेंवेंतल्यान दर्यान उदकान वता ती आमकां दिसती पडटा. सो हें सामकें वायट. ज्यो सुंदर सोबीत अश्यो आमच्यो बीच
आमची दर्यावेळ पळोवपाक भायल्यान लोक येताले, पर्यटक येताले, तांचो अशे तरेन इबाड जावन काबार करून उडोवपाची जी पळय प्रवृत्ती आसा आनी सरकार फक्त पळयता. कारण आमी जाणात कशे पद्दतीन शॅक्स दितात स्थानीक राजकारणी, तांचे कार्यकर्ते आनी हांगा सामके वयर मेरेन हप्ते पावता आसतले, पोलीस थंय वचनात. पर्यावरणाच्या संदर्भात कितलेशे कमिटीज सावंड पोल्युशन आडोवपा संदर्भात कितलेशेच हायकोर्टाचे निर्णय आसात, पॉलिसी तर आसात, केन्नाच कारवाय जायना. हायकोर्टान फाटल्या म्हयन्यान एक आदेश दिल्लो की अमके वरा मेरेन बिचाचेर अशे तरेचें संगीत आसपाक जायना. त्या संदर्भात रोखडेच आमी गोमंतकान आमचे ते वार्ताहर घालून ते चवकशी केली तर रातच्यो उसरां मेरेन पार्टी चालू आशिल्ल्यो आनी मोठे प्रमाणाचें संगीत थंय चलतालें. म्हणटकीर परत एकदां हेंच संगीतच जायना, थंय ड्रग्स विकतात, थंय प्रॉस्टिट्यूशन चालू आसा आनी सगळे तरेची वायट कर्तुबां बिचार आमकां पळयल्ले मेळटात. म्हणजे जे बीच टुरिजम गोंय सरकाराक मोठ्या प्रमाणाचेर कर दिता आनी गोंयच्या पर्यटनाक हातभार तथाकथीत हातभार लायता, ती बीच टुरिजम ना करून उडोवपाचें एक कारस्थान जाणून बुजून किंवा अजाणटेपणान घडटा. आनी हें कारस्थान आडोवपाक सरकारा कडेन जे वेळी कितें हातान कायदे आसा ते सरकार काय करना. कारण लॉबी, टॅक्सी लॉबी एका अर्थान, दुसऱ्या जाण शॅक्स लॉबी आनी तांच्या खुस्तार गोंयचे पर्यटनाचे सगळे जे पळय कितें निर्णय आसा ते निर्णय जातात. सो म्हाका दिसता की आमी कितलो वेळ मारून सामान्य नागरीक किंवा गोंयचे कळवळो आशिल्ले पत्रकार किंवा समाज कार्यकर्ते कितलो वेळ मेरेन हें आमी अशें पळयत रावतले. कारण हांवें म्हणलें तशें परत एकदां तोच विशय हांव घेता की समुद्र पातळी वाड ही हो जो पळय एक मोठो धोको. आमी जाणात की मोठ्या प्रमाणाचेर सबंद जे पळय कितें आमचे हिम पर्वत ते वितळत आसात. हें उदक खंय वतलें? हें उदक समुद्रान येता. समुद्राक ताका लागून मोठ्या प्रमाणाचेर पातळी वाड जातली. हें सगळें आडोवपाचें आमच्या हातान आसा. समुद्र आनीक जी पळय दर्यावेळ आसा ती बरे तरेन सांबाळून दवरपाक जाय. तातूंतल्यान प्रदूशण जावचें ना हें आमी पळोवपाक जाय. फाल्यां जर समुद्र पातळी वाड जाली जाल्यार ते कशें आडायतले हें आमी करपाक जाय. मॅनग्रोव्स हांगा चडांत चड ती रोवपाची गरज आसा. दर्यावेळ लीप उरतली, प्रदूशण जावचें ना हें आमच्यांनी पळोवपाची गरज आसा. आनी तें करतनाच आमचे कडेन हांगा समुद्र विज्ञान केंद्र आसा NIO. ह्या NIOन परत सर्वे केल्यात आनी परत कितलेशेच अहवाल सरकारा कडेन दिल्यात. सरकारान सगळे अहवाल काडून कुरकुटान धापून दवरल्यात. हे अहवाल हेंच म्हणटात की आमी ज्या प्रमाण दर्यावेळ आनी गोंयची जी पळय न्हंयो ताजी वेळ आसा तो इबाड करून उडयल्यात. मॅनग्रोव्स वाचपाक जाय, थंय जे पळय कितें नुस्तें मेळटात ती वाचपाक जाय. आनी सगळ्यान पयलीं म्हणटा हांव मनीस, जर दर्यावेळो जर इबाड केल्यो जाल्यार हें उदक जर वाडलें फाल्यां तें कितले मेरेन शहरान भितर येतली तें पळयात. म्हाका याद आहा कांय तें पयलीं म्हाका क्लॉड आल्वारीस सांगतालो की ताच्या चलयान खंय ताका सांगिल्लें की आपल्याक मिरामार घर बांदपाचें आहा. ताणें सांगलें की आरे मिरामार घेनाका, 25 वर्सान हो मिरामार सबंद पळय जो भाग आसा तो उदका सकयल वचपाचो आहा. लक्षांत धरात, मिरामार दर्यावेळ ही सामकी दर्याक लागीं आनी थंय आमी रस्तो बांदला जाल्यारच मोठ्या प्रमाणात थंय घरां आयल्यात. आनी ही सगळीं घरां, ही सगळ्यो बिल्डिंगो इलिगल. ह्या संदर्भात कितलेशे वेळार वर्तमानपत्रांनी रिपोर्ट्स दिल्यात, छापल्यात, पूण ही घरां तांकां हात लावपाचें कोणाक धाडस जायना. कारण ती श्रीमंतांच्यो बिल्डिंगो त्यो मोठे मोठे बंगले आनी श्रीमंतांची व्हडल्यो इमारती तांकां कोण हात लायना. आनी तांचे खातीर बिचार वचपा खातीर थंय जें कितें नैसर्गीक म्हणजे पळय कितें झाडी आशिल्ली किंवा जाका आमी म्हणटात सँड ड्यून्स आनीक मॅनग्रोव्स ही समुद्र पातळी वाड किंवा अशे तरेचे पळय जेन्ना मोठे वादळ जाता तांकां आडायता. पूण आमी पळयतात मिरामार, दोनापावल ते मिरामार हांगा जितले म्हूण सँड ड्यून्स आशिल्ल्यो आनी ताजेर नॅचरल वेजिटेबल जाल्लें. नॅचरल वेजिटेशन इतल्या खातीर म्हत्वाचें. सँड ड्यून्स म्हणजे हे जे पळय ल्हान पळय ज्यो बेटां तयार जातात किंवा ल्हान रेंवेची पळय जे ल्हान दोंगुल्ल्यो तयार जातात ताजेर हें वेजिटेशन जाता. आनी ह्यो दोंगुल्ल्यो वाऱ्यान हें रेंव व्हांवून वता. ताका लागून त्यो घट्ट धरून दवरपाचें काम हें वेजिटेशन ही जी पळय ल्हान झुडपां तयार जातात ती करतात. पूण सरकारान हाजे कडेन आडनदर केली आनी प्रायवेट ही जी पळय व्हडली 5 स्टार हॉटेलां आयलीं ताणें पूर्णतः ही सँड ड्यून्स ह्यो सगळ्यो काबार करून उडयल्यो. आनी मिरामार आमी पळयतात थंय मोठ्या प्रमाणाचेर झाडां कापून बिचार वचपाचो रस्तो तयार केल्या. त्या बिचाच्या आयल्यान थंय आतां बिल्डिंगूय बांदतात. हें खूब धोकादायक. एका अर्थान सगळे दर्याचे वेळ आमी काबार करून उडयतात, शॅक्स ते पळयतात, थंय मोठ्या प्रमाणाचेर हॉटेल्स आयल्यात, तांणी थंयचे मॅनग्रोव्स आनी थंयचे पळय जे हांव म्हणटा तशें सँड ड्यून्स काबार केल्यात. थंय आपले तांणी नकली
वेजिटेशन तयार केलं, नकली बागो तयार केल्यात. ह्यो नकली बागो आनीक नॅचरल वेजिटेशन आनी तो भितर फरक आसा. सो हें आनी दुसऱ्या अर्दान आमी पळयतात मिरामार सारके दर्यावेळेचेर पूर्णता विध्वंस करून उडयला ह्या बिचाचो. हें खूब धोकादायक. एका अर्दान पर्यटकांक कितले तेंप म्हण हें असले तरेचो सांवार पळयतले, निमाणे पर्यटक एक दीस आमकां फाट करतले आनी वतले गोंयच्यान. दुसऱ्या अर्दान आमचो जो पळय सबंद बीच जर अशे तरेन इबाड जालो, समुद्र पातळी वाड जर जाली जाल्यार कितें जातलें गोंयचें लक्षांत घेयात. हें जर उदक भितर येवपाक लागलें, मोठ्या प्रमाणाचेर आमची पळय जमीन जर ताणें खावन उडयली, गोंयची जमीन सामकी मौल्यवान आनी बिचाचेर आसती तर चड मौल्यवान, गोंयच्या मनशाचेर ताका लागून मोठी हावळ येवंक शकता. हो इशारो आज दिन दिसता. पर्यटन बरें आसा, लोकांचे लॉबीज बऱ्यो आसात, पूण अशे तरेचे जर हावळ जर पर्यावरणाक लागून आयली जाल्यार गोंयचो मनीस त्रासान पडटलो. आयच्या आमच्या पॉडकास्टाचो विशय होच. पर्यावरण आनी पर्यटन हातान हात घालून वचपाक जाय. आमकां स्वयंपोशक सामान्यांतले सामान्य मनशाचें हितरक्षण करपी पर्यटक जाय. पर्यटन अशे तरेन केल्यारूच तें चलतलें आनी अशे तरेन केल्यारूच बरे आनी बरे दर्जेदार ट्युरिस्ट गोंयांत येवंक पावतले.